व्हेरी गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. सो हांव ब्रेकफास्ट स्टार्ट करपाचें आसलें, म्हणजे स्टार्ट म्हणजे खावपाक न्हू करपाक. हांगा असं पीठ मळून दवरलेलें, करतलें म्हणून सगळें काडलेलें. पण बाय उठलें म्हणून पयलीं बायचें केलें तयार. बाय कांयच उठसाचे डेट्साचें हें करून दवरला. सो ते पयलीं ताका बरयता. आज मातशें लेट उठला, एक फीड करून न्हिदलेलें ते बेश्टें. आज कितें केल्यार जाणा बाय सकाळी फुडें उठलेलें आयज. म्हणजे अशें नॉर्मल ते अशें उठता केन्ना 9, 8:30 त्या टायमान उठता. 6:15 अशें कितें ते उठलेले. ते उठले एकटेच खेळटाले बेडार, मातशें खेळले बिले आनी परत न्हिदले फीड घेवन. सो आत्तां उठला, आई घेवन बसले. येता उठला पण जेमेन आहा. उठला मरे माम करया मरे बे माम. टीव्ही जाय चड, टीव्ही चड जाय, टीव्ही जाय. यो माम करया, यो हे बेगिना. असंच बसून खाऊया आम्ही, हांगाच बसून खाऊया. यो खातलो मरे माम. आयज माम खाता मरे. आयज 2 चमचे खाताले. जेमेना आमगे तरी कितें जालें. बायक बरयता, मागीर आमचे करता चपाती बीन आनी मागीर पळोवया. हाज्यान मातशें दुसरेंच कितें चिंतलें पळोवया. बाय करूंक दिता काय म्हाका. पळयता पळय कशें कालयता म्हणून. हे आमच्या मम्मीकूय नुस्तें हाडूंक वयता. सो लेट जालो एक्चुअली. 11 जाली आनी आमच्या एक म्हणजे नुस्तेकार येवूच नासला. तो येता 9 to 9:30, म्हणजे 9:45 पर्यंत येता लास्ट मॅक्सिमम. सो येवना म्हणून आज कितें, आज पावपा दुसरोच कोण न्यू येयला. केन्नाच येवना, फर्स्ट टायम येयला. सो बांगडे हाडला, बरें आहा आनी बरें घालता म्हटल्यार घेवया. चलो पावसा बारीक नुस्तें गेलें. नुस्तें म्हाका इतलें बरें दिलां हाडना. म्हणजे तो म्हणाला पण घरा वयता सगळें घेवन गे म्हणून. तुवें बांगडे सवाय जाला, पण म्हाका ताणें शंपरांक बरें 9 बांगडे घातले. बरें आहा, पण हो एकूच मातसो हेको जालो सकयचो, पण बाकीचे सगळें बरें आहा. आनी ही आमची मानशी वयली सुंगटां. ही ताणें म्हाका सगळी 200 रुपयांक दिली. इतली आहा, बरी आहा, इतली सुमार आहा. सो 200 रुपयांक ती ताणें 100चे बांगडे दिले. 9 दिले 100. हयशे आसतच घेता पळय. तेन्ना 7 ना हय 7 ना 5 ना 6 दितालो तो. असं म्हटलें सोमतें घेतलें इल्लो म्हणून न्यूज म्हणून घेवया म्हटलें. आयज चिंतलेलें कडी आसली बांगड्याची. हांव चिंततालें खर्चे ना म्हणून, बेश्टी भाजी कितें करतलें म्हणून. आतां पळयता कितें करपाचें. बांगडे बीन पळयता मागीर. आज म्हजें आवोकाडोचो शेक करपाचें आसलें. ती स्मूदी जाली आयस्क्रीम कशी. दाट जालें मातशें. दूद मातशें कमी पडलें दिसता. सो म्हाका स्पुनान खावचें पडलें तें. पण टेस्ट बरी आहा आयस्क्रीम कशी. कितें जाल्यार करता. आज एक्चुअली हांव कितें करपाचें अशें सांगपाचें म्हटल्यार जेवण कडी बीन करपाचें आसलें. आयज हांवें म्हटल्यार म्हजें एक फेशियलाचें किट आसलें दाखयलें. तोंडाक म्हटल्यार बेश्टें घरा स्पेशल म्हटल्यार क्लीन अप कितें करतलें म्हणून नॉर्मल. आनी नेल्स म्हाजे पळय हे पळय कितें जाता ना, घरा केन्नाय कितें आसता तेन्ना नॉर्मल अशें लावंक गावता केन्ना टायम बीन. आनी जेन्ना कितें आसता ना, जेन्ना अशें कितें फंक्शन आसता खंय वचपाचें बीन आसता पळय, तेन्ना अशें हाफ नेल पेंटूच घालून वयचें पडटा. म्हणजे टायम घालना बायच्या खातीर. चिंत्ता बाय न्हिदलें की मातशें नेल पेंट बीन लायतलें अशें चिंत्ता. पण चिंतपाचें चिंतनूच उरता तशें. आनी टायम जाता मागीर भायर रेडी, म्हणजे बायक रेडी कर, मागीर तें लावपाक बीन गावना, टायमूय गावना. आनी बायक रेडी करता धरता म्हणल्यार तें सुकपाकूय टायम जाता न्हू. सो तें लावन तशेंच उरता. पयलीं कितें जातालें ना, जेन्ना म्हणजे फर्स्ट जॉबाक आसलें तेन्ना ट्रॅवल एजन्सीन वयतालें तेन्ना बरें म्हणजे जे ड्रेस घालपाचें आसता न्हू दुसरे दिसा रातचें सगळें नेल पेंट बीन तसलोच कलर लायतालें. म्हणजे दुसरे दिसा कसलो घालतलें कपडे म्हणजे याद उरतालें. हें घालतलें सो तसलेंच नेल पेंट लायतलें. इवन बरें अपडेट आसतलें सारकें बरें नेल आर्ट बीन करतालें. आतां नेल आर्टूय ना, नेल आर्ट सोडून जा, नेल पेंट सुद्दां लावपाक सुद्दां टायम गावना. आनी हेंवूय म्हाज्या वांगडा नुस्तें घेवपाक गेल्लें. चल सो हें नुस्तें घेवपाक गेल्लें. आनी आयज तेजें कितें जालां खबर ना. कितें जालां म्हणजे मुकुचें मेमेन ना रे बाबा. आनी ते खाता फकत हे वेल्ली नाल्यार बांगडे भाजलेले. सो ते खायना आसलें. सो फ्रेंड्साक हे सांगलें सद्दां कडी जाली कंटिन्यू कोकोनटाची. सो बरें नासता न्हू सांजचेंतल्या ताका बेश्टें धबधबीत मिक्स भाजी कशी करतलें म्हणून. म्हणजे सगळें भाजी घालून सगळें मिक्स करतलें. सो म्हाजे ते कितले कितें भाजी आहा पळय सगळें घाला, सगळें करता आनी बॉयल करून दिता. एक बीट घेतला, बटर घेतला, फ्लावर्स घेतला, बीन्स घेतला, पम्पकीन घेतला, आनी आमचे फागडा घेतला, गाजर घेतला, थोडोसो हे पण पळयता बरो आसलेलो घालता. हे जालां मातसो पिकलो. ब्रोकली घातला, प्लस टमाट कांदो बीन ते मागीर कोथमीर आनी ते मागीर घालता. आनी मटर आहा फ्रोजन ते मागीर काडून दवरता. सो सगळें करता मिक्स करून घेता फटाफट.
आनी नुस्तें भाजतलें आनी कितें म्हणटा तें कडी तर आहा करून वा पळयता कशें कितें आनी न्हू मेकूक न्हू इतल्या टेंशनान ताका हांव सद्दां नुस्तें घेतलें आमचो नुस्तेकार सदां घेता तेणें वेल्ली आसता सो वेल्ली घेतकीर हांव ताका दिता आयज बांगडे आनी सगळें घातला तें काय खायना मेकूक पूण अर्दो अशें येयला सकाळीं घेतलें मागीर येयला भायर भोंवन भरून माव माव करीत आहा आनी आतां पळय रागान अशें न्हिदला मिकू रागार आयज म्हाजें सारकें की ताका दिसलें की हांवें ताका नुस्तें दिवना म्हणून मिकू मिकू आय एम सॉरी तेन्ना मेमे हाडूं नासलें रे बाबा वेल्ली आनी तूं प्रावन्स खायना मागीर बांगडा खायना ताका बोले हितून टिश्यू पेपरार पुसलेलें थंय सुद्दां हें क्लीन जायना पळय हें आतां तूंच क्लीन करता कशें तें पळय सगळें पळय म्हाका मारला राग येयलो बिकॉज सॉरी न्हू आय एम सॉरी न्हू अशें खंय म्हाका पळयला तुमी विडियोन आतां अशें केला हात नाका खंय तूं उलोवंक म्हाज्या कडेन बिकॉज आय एम सॉरी बुबू सॉरी रे सॉरी म्हटलें न्हू बांगडो भाजून दितलो म्हणजे बाबा ओके गुड गुड ना ओके नाका चल रागार आहा पयली कोडी आसली बांगड्याची ती गरम करून दवरला हांवें बेश्टें मिक्स हें केलें सगळें घातलां तितून आनी केलें फायनली बेश्टें धबधबीत केला कालोवपाक पळय खावंक गावता म्हणून बेश्टें तितून सगळें कितें म्हणटा सगळी भाजी मिक्स करून घेतलें आनी बांगडे हें करपाक जाय बांगडे अजून करून तें बायक न्हाणोवपाक घेतलें बाय न्हिदला अजून उठोना बायचें रेडी केलां जेवण तांचें कितें करपाचें तें म्हाका फेशियल बीन करपाक जाय आसलें पूण घरात सोनी दीदीन खूब म्हणजे आपयतालें केन्नाय पार्लरान या तुजें करता पूण म्हाका हांगाच लागींच पार्लरान वचोंक टायम गावना थंय आनी खंय वयतलें तशें जालां पळय पूण म्हजें तें घर आहा तें घरात करता की बाय सद्दां म्हटलें गेलें की रावना सद्दां बेश्टेंच की रडटा दिसनाला सो पळय आई बीन वयता आतां की आदीक घेवन वयता आदीक आयज खंय तें कितें आहा रे ये प्रोग्राम आमकां आमंत्रण आहा तेंचें घुमट आरतीचें सद्दां परोर वयतला पळय हां बायक न्हाणोन बीन लेट न्हाणयला आयज बाय न्हिदलेलें आं कितें आं हांगा पापा खंय पापा हांगा पळय तेन्ना पापा खंय पापा 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 हे पळय आई रेडी जाला आई घेवन वयता आदीक बसीन नाही म्हणटा तुमी आई घेवन वयता गाडी घेवन वयता मगे चला टाटा टाटा बाबा ए ते कितें सांगता गो चप्पल घाल म्हणटा हे आधी पड थंय रावला आनी कहो धरता असो यो चुकोन पडलो बिडलो आरे आदी हे पळय घातलें तेच खातीर आसूं सो आदी आई बीन वयता खंय मागीर खाला येतली काय खबर ना मागीर टाटा कर टाटा कर टाटा कर हा गे टाटा कर बाबा भैयाक टाटा कर बरें टाटा टाटा कर भैयाक टाटा कर ऐक टाटा कर लायकीच दी मरे सो तो सांजचो टायम जालो बायक न्हिदयलें आनी म्हटल्यार आतां ताका कितें करतलें म्हटल्यार मटर कणिकाचो शिरो कसो बेश्टो करून दितलें हेका खूब दीस जाल्यार शिरो दिवं नाका म्हणजे मटर कणिकाचो सो बेश्टो भाजता इल्लोसो येयल्लो म्हटल्यार म्हाजे चड जाता कोण फ्रांसीस शंकर बीन तें कोण खाता जाल्यार खावनी म्हणून आईक आवडटा शिरो पूण आई गेली घरा आनी हांव चिंततालें फेशियल करतलें म्हणून तें कीट बीन पळयता बाय न्हिदला सो मातसो शिरो जाय मातसो टायम गावता जाल्यार बेश्टें फटाफट करून घेता फास्ट अशें व्हडलें प्रोसेस करचें ना की मसाज बिसाज सगळें स्टेप बाय स्टेप तें बीन सगळें काय ना नॉर्मल मातशें मातशें एप्लाय करता आनी जायता मातशें कमी म्हटल्यार चडूच जाला तो सो पयलीं बेश्टें फुलोवन घेता आनी मागीर हितून घी घालता आनी मातशें फुलयता सो मागीर पळयता हें जालें की मागीर करता स्टार्ट म्हाजें हांवें न्हू लास्ट टायम म्हणजे मॉलान गेलें पळय चवथीच्या टायमार तेन्ना सो तेन्ना घेतलेलें तें हेचें फेशियल कीट कितें गावलेलें तें घेतलेलें बेश्टें पळोवया कशें कितें येता तें फायनली म्हाजो जालो शिरो हांवें मातशें थोडी ड्राय करून असो दवरला पांय उठटा म्हटल्यार न्हू ड्राय जातलो आनी सो हांगा च्या रेडी जाला च्या घेता म्हाका इल्लीशी सेप हांगासर म्हाजी च्या रेडी जाला च्या म्हाका थोडी घेता पयलीं च्या पिलें की म्हाका मातशें फ्रेश दिसतलें मागीर काम करूंक दिसतलें म्हणजे म्हाका हें कितें करपाक पळोवया गावता करपाक काय ना सदांच तशेंच चिंतता कितें करतलें बाय उठटा आनी सगळें उरता मागीर